पेडण्या तोरशा हांगा बेरेस्तारा एका दादल्या मनशान एका बायलेचे मंगळसूत्र गळ्यांतल्यान काडून पळ काडपाचो प्रकार घडलो। हे प्रकरणात बेगोबेग कारवाय करून मोपा पुलिसांनी सस्पेंड केल्लो IRB पुलीस निकेश च्यारी हाका अरेस्ट केल्या। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आनी तुमी पळयता प्रुडंट। मोपा पुलिसा कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाण वासंती शेट्ये ही बायल आपल्या बसीची बस स्टॉपार वाट पळयताली। इतक्यान एकलो स्कूटर घेवन तिच्या कडेन आयलो आनी डायरेक्ट तिच्या गळ्यान आसलेले मंगळसूत्र त्याने ओडून थंयच्यान पळ काडलो। मागीर त्या बायलेन रोखडेच पुलिसाक कळयले। पुलिसांनी आपली यंत्रणा कामाक लावन स्कूटर घेवन वचपी तो मनीस पुलिसाक मेळ्ळो। पुलीस आपल्या पाठलाग करता म्हण तेणे आपली स्कूटर थंयसरूच उडोवन तो राना वाठारांत पळलो। मात पुलिसांनी ताका धरलो आनी अरेस्ट केलो। पुलिसांनी अरेस्ट केला तो IRB पुलीस निकेश च्यारी। आता तुमकां याद करून दिता हो निकेश च्यारी कोण तो। फाटल्या वर्सा कोरगांवां एका धाकट्या भुरग्याक किडनॅप करपाचो प्रयत्न ताणें केल्लो। ते केसीक दोगांक अरेस्टूय केल्लो। तातूंतलोच एक हो IRB पुलीस निकेश च्यारी। त्या केसीन निकेश च्यारीक सस्पेंड केल्लो आनी आतां हे निकेशाचे नवीन कांड। पूण आतां नॉर्थ गोवा SPन रिपोर्ट बरयला खंय की निकेश हेज्या पयलीं ताजेर मेजर अशी केसी आसात, ताका लागून ताका पुलीस सेवेंतल्यान काडून उडोवपाचो म्हण रिपोर्टान बरयला। जशें तुमकां सांगलें की नॉर्थ गोवा SPन रिपोर्ट बरयला निकेश च्यारीचेर की निकेश च्यारीन हेज्या पयलीं असले जे क्रायम तेणे केला म्हणून तेज्या खातीर पुलिसांतल्यान ताका टर्मिनेट करपाचो म्हणून अशें तेणे बरयल्लें। पण आतां त्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर आतां निकेश च्यारीक पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान टर्मिनेट केलो म्हणून कळटा।